नव्या कोरोना व्हेरियंटाक लागून गोंय सरकारान लेगीत जतनायेची पावलां उबारल्यात। जश्यो केंद्र सरकाराच्यो सुचोवण्यो आसतल्यो तसोच प्रोटोकॉल गोंयांत थारायतले। पूण येवपी क्रिसमसाची परब आनी नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर 2 जानेवारी मेरेन कसल्याच कार्यावळींचेर कोविडा विशीं बंधनां आसची ना। 3 जानेवारीक ह्या विशीं परतून एकदां मिटींग जातली अशें मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केलां। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षताये खाला शुक्रारा भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका जाली। ह्या बसके उपरांत मुखेलमंत्र्यान संबंदीत म्हायती फुडें दिल्या। भारतात येवपी आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांपैकी 2% प्रवाशांची आयच्यान कोविड-19 चाचणी करप सुरू जाली। चीन, दक्षिण कोरिया, जपान तशेंच हेर देशांनी नव्या कोरोना व्हायरस दुयेंतींची संख्या वाडटा हाका लागून भारत सरकारान हो निर्णय घेतला। आयच्यान विमानतळाचेर ह्यो चाचणी सुरू केल्यात। केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडेवियान शुक्रारा बसका घेवन विमानतळ अधिकाऱ्यांक सुचोवण्यो दिल्यो। उपरांत ह्यो चाचण्यो सुरू केलेल्यो आसा। कोरोनाची लक्षणां दिसपी प्रवाशांक देशांतूच क्वॉरंटायन करतले अशें केंद्रीय भलायकी मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलां। तारीचे सापळे करून रानटी जनावरांच्या जिवाक धोको तयार करप्या आड रान खातें खर कारवाय करतले। शुक्रारा सत्तरींतल्या कोपारडे वाठारांत बिबटो तारेच्या सापळ्यात शिरकल्ल्यान त्याचो जीव वचपाची घडणूक घडिल्ली। ह्या विशीं प्रतिक्रिया दितना ह्या प्रकरणाची रान खातें खोलायेन चवकशी करून गुन्यांवकाराचेर खर कारवाय करतले अशें रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ट्वीट केलां। पयरूच तारीच्या जाळ्यांत हो बिबटो शिरकल्लो आनी तेका मरण आयलें। त्याच्या वयल्यान हो वाद निर्माण जालो। कापोर्डे वाठारांत ही घडणूक घडली। तारेच्या सापळान शिरकेल्ल्यान बिबट्याचो जीव गेलो आनी तेका लागून रान खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ट्वीट केलां की हांचेर खर कारवाय करतलो म्हणून। दर दिसा गोंयांत उदरगतीच्या नजरेन बदल जायत आसा। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंटाच्या नजरेन लेगीत उदरगत जायत आसा अशें गोंयांत एज्युकेशन करपाचो यत्न सातत्यान चालू आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शिरोडेच्या RITN महाविद्यालयाच्या युनियन सुवाळ्या वेळार उलयतना सांगलें। आतां मोपा विमानतळ जाल्या उपरांत गोंयांत बरें नियोजन थळ जातलें। तशेंच इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग सिटी तुयें जावपाची मोख दवरून सरकारान प्रयत्न चालू केल्यात अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें। राहुल गांधीच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीचे भारत जोडो यात्रेन शेनवारा फरीदाबादांतल्यान दिल्ली प्रवेश केलो। ह्या यात्रेक दिल्लीत बऱ्या उमेदीन येवकार दिलो। काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी आनी प्रियंका गांधी दिल्लींतल्या ह्या भारत जोडो यात्रेंत वांटेकार जाली। कोविडाच्या हुस्क्याचो विचार करून केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी राहुल गांधीक पत्र धाडून ही यात्रा थांबोवचें अशें आवाहन केलें। मात केंद्रीय मंत्र्याच्या ह्या पत्राक फाट्यार मारून काँग्रेसीन ही यात्रा चालूच दवरली। भारत जोडो यात्रेक मेळिल्लो प्रतिसाद पळोवन कोविडाच्या मुद्द्याचे निमित्त करून सरकार यात्रेन तोडफोड हाडपाचो कट रचता असो आरोप काँग्रेसीन केलो। सप्टेंबरांत सुरू जाल्ले हे भारत जोडो यात्रेन आतां मेरेन तामिळनाडू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा सयत 8 परस चड राज्यांनी भोंवडी केल्या। दिल्लीत एक दिसाचे पदयात्रे उपरांत ही यात्रा दिल्लीत 9 दीस थांबतली आनी उपरांत फुडें वसरतली।
कोविडाच्या 2 वर्सां उपरांत गोंयांत नव्या पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. मोपा विमानतळ सुरू जाल्ल्यान ह्या वर्सा देशी तशेंच विदेशी पर्यटक लेगीत व्हडा प्रमाणांत येतले अशी अपेक्षा आसा. पूण हे सगळे पर्यटन हरशी प्रमाण केंद्रीत जाला हे उत्तर गोंयांत जाला. वर्स निमणे कडेन पावले तरी दक्षिण गोंयच्या कितल्याशाच हॉटेलांनी आजून फावो ते प्रमाण धंदो जाल्लो दिश्टी पडना. अशें कित्याक जाता? पर्यटनाच्या नजरेंतल्यान सरकार दक्षिण गोंयचें प्रमोशन कित्याक करिना काय? हंगामाच्या पर्यटन वेवसायिकांचें कितें म्हणणें आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. सगळो पर्यटन हंगामांतलो जो धंदो आसा तो गोंयानूच येता. पर्यटक चडशे उत्तर गोंयांत येता आनी दक्षिण गोंयाक हेजो कांय लाव जायना म्हणून दक्षिण गोंयच्या वेवसायिकांनी नाराजी उक्तायला. केंद्रीय मंत्रिमंडळान आयज संरक्षण दळ कर्मचाऱ्यांच्या आनी कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकांच्या पेन्शनांत 1 रँक 1 पेन्शना खाला सुदारणा करपाक मान्यताय दिल्या. सुदारणा केले उपरांत संरक्षण दळ कर्मचाऱ्यांचो आनी कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकांचो लाभार्थ्यांचो आंकडो 20,60,000 वयल्यान 25,13,000च्या वयर वतलो. नवी दिल्लींत जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मिडियाक संबोधीत करतना केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी ही म्हायती दिली. पणजे बाजारांत पे पार्किंगेच्यो गाडयो पार्क करता त्या सुवातेचेर परप्रांतीय फळ विक्रेते आपलो धंदो करपाक बसतात. हे खातीर लोकांक गाडयो पार्क करपाक सुवात मेळना. लोकांक गाडी पार्क करपाक सुवात मेळनाशिल्ल्यान लोकांनी डबल पार्किंग सुरू केलेली आसा. ह्या डबल पार्किंगाक लागून बाजारांत आयिल्ल्या लोकांक चलपाक लेगीत सारकी सुवात मेळनाशिल्ल्यान तांच्यांनी त्रास उक्तायला. हे धंदेकार रस्त्या कुशीक बशिल्ल्यान गिरायक वाटे वाटेक रावन खरेदी करतात आनी हाका लागून दुचाकी तशेंच चारचाकी आडखून पणजे बाजारांत पे पार्किंग सुवातेचेर प्रचंड प्रमाणांत गर्दी जाता. पूण पणजेच्या महानगरपालिकेन ह्या पे पार्किंगेचेर दुर्लक्ष केल्या. गोंयभर फामाद आशिल्ली शांतादुर्गा फातर्पेकान देवीच्या जात्रेक शुक्रारच्यान सुरवात जाली. ही जात्रा 23 ते 26 डिसेंबर मेरेन सुरू आसतली. सकाळच्या पारार धार्मीक विधी जाले उपरांत दनपारा आनी रातचो देवीक महानैवेद्य तशेंच भाविकांक खातीर महाप्रसादाचें आयोजन केलां. रातच्या वेळार 10 वरांचेर शिबिकोत्सव जाले उपरांत श्रीची चांदीच्या रथांतल्यान मिरवणूक काडली आनी ही मिरवणूक पळोवपा खातीर देवीच्या हजारांनी भक्तगणांनी थंय देवीचो आशिर्वाद घेतलो आनी हो आशिर्वाद घेवपाक हाजेरी लायली. देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशींतल्यान देवीचे भक्त हाजीर आशिल्ले. गोंयची संस्कृताय सणां परबांनी भरिल्ली आसा. कसलोय सण आसूं सगळ्यांक खोशयेचे ल्हार पातळटा. नाताळ हो क्रिस्तांव भावांचो व्हडलो सण. साश्टी म्हालांत नातालाच्या दिसांनी वेगवेगळ्या तरेचे गोठे तयार करतात. फाटलीं 2 वर्सां कोवीड महामारीक लागून गोठे तयार करपाक पावोंक ना. पूण अंदू बेतालबाटी, सेरावली, मुगूळ, नुवें सारक्या वेगवेगळ्या वाठारांनी खास गोठे तयार केल्यात. हे गोठे पळोवपाक लोकांची गर्दी व्हडा प्रमाणांत जाता.
नव्या राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणांतल्यान भविष्यातली शिक्षण प्रणाली तयार जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलें। ज्ञान हो भारतांतल्या जिवनाचो सर्वोच्च उद्देश जावन आसा। देखून ज्या काळात हेर देशाक राज्य आनी राजघराण्यांनी वळखताले त्या काळात भारताक तांच्या गुरुकुलांनी वळखताले अशें मोदीन म्हटलें। आमची गुरुकुलां जायतीं वर्सां समानताय, आपुलकी आनी सेवेच्या बागे सारकी रावल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणटात। राजकोटातल्या श्री स्वामीनारायण गुरुकुलाच्या 75व्या अमृत महोत्सवाच्या निमतान मोदी उलयताले। जीटीडीसीन पेडणेकारां खातीर मोपा विमानतळ टॅक्सी कावंटर उक्तो करून 450 टॅक्सीकारां खातीर संद उपलब्ध केल्या। पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी जाता तितके बेगीन नांवां नोंद करून संदीचो लाव घेवचो असो उलो मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान पेडणेच्या टॅक्सीकारांक मारला। ह्या संदीचो पयलो लाव पेडणेकारांक मेळटलो आनी पुराय 450 टॅक्सीकार पेडणेचे आसचे अशी इत्सा जीत आरोलकराची आसा। तो टॅक्सी अवेअरनेस कॅम्प ह्या वेळार उलयतालो। गोंयांतलो पर्यटन वेवसाय बंद उडोवपा खातीर गोंया भायले कांय दळ जे आसात ते वावुरतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें। ह्या आदी खण वेवसाय बंद करपा खातीर अशाच तरेचे कटकारस्थान रचिल्ले। देखून गोंयकारांनी आतां जागे आनी सतर्क रावपाक जाय अशें आवाहन लेगीत मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार केलां। भायले कांय दळ आसा ते गोंयचो पर्यटन हंगाम बंद उडोवपाची साजीस करता अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा। तेका लागून आतां पर्यटनाचेर हावळ येवपाची शक्यताय आसा अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें। फाटीं खण वेवसाय बंद करपाक सुद्दां असोच कटकारस्थान केल्लो तसोच आतां पर्यटन हंगामाचेर करपाचें साजीस चालू आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलें। ताका लागून गोंयकारांनी ते जागे आनी सतर्क रावपाक जाय अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यान केलां। गोंयांतलो पर्यटनाचो वेवसाय भायल्यो कांय शक्ती इबाडपाक सोदतात ह्या मुखेलमंत्र्याच्या विधाना वयल्यान स्वता मुखेलमंत्र्याक अपयश आयला आनी गृह खातें कोसळिल्ल्याचो दिश्टावो अशें म्हणीत तृणमूल काँग्रेसीच्या ट्रॉझन डिमेलोन मुखेलमंत्र्याचेर टिका केल्या। भायल्यो शक्ती जर राज्याची अर्थवेवस्था इबाडपाक सोदता जाल्यार मुखेलमंत्री ह्या विशीं कांयच कित्याक करिना आनी इतलें खबर आसून लेगीत ताका हें थांबोवपाक अपयश कित्याक आयला अशें ट्रॉझन डिमेलोचें म्हणणें आसा। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधान केल्लें की भायल्यो कांय शक्ती किंवा भायले कांय दळ जे आसात ते गोंयचो पर्यटन हंगाम बंद करपाक सोदतात। तेजेर ट्रॉझन डिमेलोचें म्हणणें आसा की जर भायले दळ हे बंद करपाक सोदता जाल्यार मुखेलमंत्र्याचें गृह खातें कितें करता? मुखेलमंत्री हेजेर कांयच हस्तक्षेप कित्याक करिना अशें ट्रॉझन डिमेलोचें म्हणणें आसा। खलाशांची पेन्शनाची मुजत 6 म्हयन्यान वाडोवन दिवपाच्या सरकाराच्या ह्या निर्णया खातीर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मदीं क्रेडीट घेवपाची आतां सर्त लागल्या। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा की हो प्रश्न हांवें मांडल्या उपरांत सरकाराक निर्णय घेवचो पडलो। जाल्यार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा की हो म्हाजोच निर्णय आशिल्लो। ताका लागून खलाशांक जी आतां योजना आसा ती सुरवात केल्लेली आसा आनी तेजो पुरे श्रेय आसा ते आपल्याक वता। ही खलाशांची पेन्शनाची मुजत 6 म्हयन्यान वाडोवन दिवपाच्या सरकाराच्या ह्या निर्णया खातीर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मदीं आतां सर्त लागल्या।
काँग्रेसीच्या आमदारांक भाजपान घेताना तांकां मंत्रीपदां मेळटलीं अशें खंयचेच कमेंटमेंट आनी स्टेटमेंट पक्षान दिवंक ना आनी ह्या विशींचो कसलोच निर्णय आजून जावंक ना अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगला. भाजपाच्या कोर कमिटीच्या जाल्ल्या मिटिंगेंत पक्षाच्या फुडल्या रणनितीचेर चर्चा जाल्या. मंत्रिमंडळ फेररचणुकीचो निर्णय मुखेलमंत्री दिल्लीच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यां कडेन घेवन करतलो, पूण त्या विशीं आपणाक कांय खबर ना अशें गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचें म्हणणें आसा. सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान वागातोर वाठारांतल्या 2 गाडयांक उजो लागलो. ह्या उज्यांत 2 गाडे लासून काबार जाले. ह्या उज्यांत मेजां, स्टुलां आनी कदेलांचो लासून गोबड जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शुक्रारा फांतोडेचेर सिलिंडराचो स्फोट जालो. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांच्यांनी घडणूक थळाचेर बेगोबेग धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो लागिल्ल्यान 9 लांकडाची मेजां, 18 लांकडाची स्टुलां आनी 16 कदेलां अशे ह्यो वस्तू लासून गोबड जालो. सुमार वट्ट 2.5 लाखांचे लुकसाण जालें अशें कळीत जालां. सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान ह्या 2 गाड्यांक उजो लागलो आनी सुमार 2.5 लाखांचें सुमार लुकसाण जालां. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकरान पोलीस स्टेशनांत आपणाक मारपाचो यत्न केलो, तशेंच जाती वयल्यान वाद तयार करपी उतरां वापरिल्ल्यान धारगळ वाठारांतलो प्रशांत धारगळकरान पेडणे पुलिशेंत शुक्रारा कागाळ नोंद केली. तांकां काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे संजय बर्डेन तेंको दिलो. गोंयांत जावपी जातीय वाद बंद करचो अशी मागणी करीत प्रशांत धारगळकर हांकां परतून मारपेट करपाचो यत्न केलो जाल्यार हाका आमी आमदाराक जापसालदार धरतले अशी शिटकावणी संजय बर्डेन दिला. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकरान पोलीस स्टेशनांत आपल्याक मारपाचो यत्न केलो अशें प्रशांत धारगळकरान सांगलें. ताका लागून आतां फुडें जर आपल्याक मारपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार पूर्णपणे सगळे आरोप आमी आमदाराचेर धुकलतले अशें संजय बर्डेन म्हणटा. उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयाच्या मैदानाचेर दुरीग बांदपाचें काम चालू आसा. मुख्य रस्त्याचें काम स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत चालू आशिल्ल्यान उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयाच्या प्रवेश गेटी वयल्यान गाडयो भितर काडप शक्य ना. त्या खातीर सगळो बांदकाम सामानाच्यो गाडयो मैदाना वयल्यान वतात. गाडयो वचून ह्या मैदानाची वायट अवतिकाय जाल्या. ह्याच मैदानाचेर उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवकांचे ट्रेनिंगूय चालू आसा. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पा खातीर हेर संचालनालयाची आनी विभागाची लेगीत वायट अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. सरकारी हायस्कुलां आनी उच्च माध्यमीक अशा वट्ट 16 शाळांक सरकारान हुतात्म्यांची नांवां दिल्यात. 3 हुतात्म्यांची नांवां दरेकी 2 शाळांक दिल्यात. शिक्षण खात्यान ह्या विशींचो आदेश जारी केला. गोंय मुक्ती खातीर बलिदान दिल्ल्या हुतात्म्यांची नांवां गोंयांतल्या सरकारी हायस्कुलांक आनी उच्च माध्यमिकांक दिवपाचो निर्णय गोंय सरकारान कांय म्हयन्यां पयलीं घेतिल्लो. त्या फाटभुंयेर गृह खात्यान हुतात्म्यांची नांवांची वळेरी शिक्षण खात्याक सादर केल्ली आनी आतां ही नांवां दिवपाक सुरवात केलेली आसा.
ल्हान पिरायेच्या चालकां आड म्हापशा विभागीय पुलिसांनी मोहीम राबोवन 11 दुचाकी जप्त केल्यो. ल्हान पिरायेच्या चालकांच्या बापाय कडल्यान 1.40 लाखांचो दंड वसूल केला आनी तांकां ताकीद दिल्या. गोंयांत ल्हान पिरायेच्या चालकां कडल्यान अपघाताचें सत्र वाडलां. हालींच्या काळांत अशा चालकां कडल्यान जीवघेणे अपघातूय घडल्यात. ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ल्हान पिरायेचे वाहन चालक दिसून आयले जाल्यार चालकांच्या पालकाचेर कारवाय करपाचे निर्देश पुलिसांक दिल्या. त्या प्रमाण म्हापशे उपविभागीय पुलीस अधिकारी ह्या कचेरीच्या कार्यक्षेत्रांतल्या म्हापशे, कोलवाळ आनी हणजूण ह्या पुलीस स्टेशनांनी मेळोन विशेष मोहीम राबयली. नातलाची परब लागीं पाविल्ल्यान शिक्षणीक संस्थांनी नाताळाची परब मनोवपाक उमेदीन चालू केली. केरी वाठारांतल्या न्यू इंग्लीश हायस्कूल विद्यालयांत व्हडा उमेदीन नातलाची परब मनयली. सेंट झेवियर इगर्ज केरीचो प्रिस्ट हार्मोजिन्स फर्नांडीस मुखेल सोयरो म्हणून हाजीर आशिल्लो. विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्यो मनरिजवणेच्यो कार्यावळी सादर केल्यो. न्यू इंग्लीश हायस्कूल केरी हांच्यांनी नातलाची परब मनयली. शिक्षणीक संस्थांनी नातळाची परब मनोवपाक उमेदीन सध्या सगळीकडे चालू आसा. सेंट झेवियर इगर्ज केरीचो प्रिस्ट हार्मोजिन्स फर्नांडीस हो मुखेल सोयरो म्हणून थंय हाजीर आशिल्लो. विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्यो मनरिजवणेच्यो कार्यावळी थंय सादर केल्यो. क्रिसमसाक लागपी सजावटीच्यो नेकेत्रां, क्रिसमस ट्री, जिंगल बेलाचे कपडे तशेंच खाणाचे पारंपारीक जिन्नस लेगीत तशेंच हेर वस्तूंनी मडगांव मार्केट सध्या कचाकच भरलेलो दिश्टी पडटा. ह्यो वस्तू विकत घेवपाक गिरायकांनी लेगीत व्हडा उमेदीन गर्दी केल्ली सध्या चित्र आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. नाताळ लागीं पावलो तशें मडगांव बाजारांत ह्यो वस्तू घेवपाक गिरायकांची गर्दी जाता. मात कांय जाणांनी रस्त्याचेर वस्तू विकिल्ल्यान दुकानदारांक मात लुकसाण जाता असो हुस्को थळाव्या दुकानदारांनी व्यक्त केला. सध्या मडगांव बाजारांत खचाखच नाताळाच्या सामानान भरिल्लो आसा. वेगवेगळे नातालाक लागपी खाणाचे जिन्नस म्हणा किंवा नातालाक डेकोरेशन तयार करपी सामान, नाताल पायाचे कपडे, गोठ्यान लागपी वेगवेगळ्यो मुर्त्यो अशे वेगवेगळे सामान मडगांव बाजारांत सध्या उपलब्ध जाले आनी हे घेवपाक लोकांची व्हडा प्रमाणांत गर्दी जाल्ली म्हापशा बाजारांत दिश्टी पडटा. गोंयांत नातलाची नेटान तयारी चालू आसा आनी ह्या फाटभुंयेर गोंयची पयली ड्रमर म्हणून फामाद आशिल्ली फातिमा पिंटो जी वायलीन आनी माउथ ऑर्गनाचेर आपले एक कला ती सादर करता. गोंयची पयली ड्रमर म्हणून ती आख्ख्या गोंयांत फामाद आसा. एका वाटेन गोंयांत नातालाची तयारी नेटान सुरू आसा आनी नातालाची परब सुरू आसतना ही पयली ड्रमर म्हणून फामाद आशिल्ली फातिमा पिंटो ही आपूण स्वता तोंडान माउथ ऑर्गन आनी एका हातीन व्हायलीन अशें संगीत ती सादर करता. गोंयची पयली ड्रमर म्हणून फातिमा पिंटो ही आख्ख्या गोंयभर फामाद आसा. पणजेच्या बाजारांत नाताळा खातीर लागपी सामान भरिल्ले सध्या दिश्टी पडटा. ऐन वेळार खरेदी करपाक गिरायकांनी दुकानांचेर गर्दी केल्या. तशेंच वाटभर नाताळाचें सामान म्हटल्यार नाताल पाय, क्रिसमस ट्री तशेंच हेर सामान विकपाक घेवन लोक बसता ते दिश्टी पडटा. नाताळा खातीर वेगवेगळे जिन्नस लेगीत बाजारांत उपलब्ध जालेले आसा. वेगवेगळ्या कार्यालयांनी नाताळाचो संदेश दिवपी सांता क्लॉजाचे पेंटींग केल्ले दिश्टी पडटा. हो पळोवपाक शकता तुमी पणजेचो बाजार कसो कचाकच नातालाच्या सामानांनी भरला.